माये मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. वास्कोचे अर्बन हेल्थ सेंटर ग्राम भरोसे. भुरग्यांक पोलिओ डोस दिवपाक आयिल्ल्यांचे हाल. ना बसपाक सुवात ना बरे वातावरण. पळयात भलायकी वास्कोची. खोडून दवरला मुळगांव नानोडा मजगतीचो रस्तो. अंडरग्राउंड केबलिंगाचे चल्लां काम. म्हयनो जावन गेलो काम फुडेंच सरना. लोक फुर्योज म्हणटात सोपयात एकदांचे काम आनी दियात आमकां सुशेग. चंद्रावाडो बॉयज फातोडाचे रोजरी बॉयज दवल्लीचे जैत. 1-0 गोल फरकान हारयलो रोजरीक. रंगली रिबेलो पॅन्डल ओपन फुटबॉल सर्त. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. हेल्थ मिनिस्टर भलायकी वेवस्थेच्यो मोठ्यो मोठ्यो गजाली सांगता, पूण प्रत्यक्षांत वेगळेंच चित्र पळोवपाक मेळटा. थिएटरांत तिकेटी काडपाक जशी लायन लागता आनी चिड्डत माड्डत घाम गाळत तिकेटी काडच्यो पडटात, तेच तरेन बाळकांक पोलिओ डोस दिवपाक भुरग्यांची घेवन आयिल्ल्या वास्कोकारांचेर पाळी आयल्या. पळयात हिरू महालेचो वास्तववादी रिपोर्ट. नॉट वर्थ. आम्ही रवींद्र भवनान वचून येयले आनी थंयसर मागीर कळ्ळें की हांगासर आसा म्हणून. सो हांगा येयले पळयताल्यार वयर सगळे मॅच चालू आहा. इवन आतां बायलेन फोन केले अर्देवर लागतले, सो तूं वच आनी भायर राव कित्याक हांगा रावपाक जागो ना. गरमी आहा भितर सारकें कंजेस्टेड आहा. अर्दे वर वयता म्हणटा. आनी भुरग्याचे हाल कितें? भुरगे आहात तेच्या वांगडा. आतां कितें करतले, ऑप्शन ना. उधर इस पे गया था हम लोग रविंद्र भवन में, तो उधर नहीं है, इधर शिफ्ट हुआ बोल के बोला है हम लोगों ने. अभी इधर देख के कैसा लग रहा है आपको? क्या ऑफिस का सिचुएशन? कुछ पसंद नहीं आया. मतलब बच्चे लोगों को लेके इधर रुकना पड़ता है ना, और ऊपर जगह भी नहीं है, रुकने के लिए जगह नहीं है, कुछ नहीं है. बच्चा लोग चिल्ला रहा है. हालींच आमी 3 मार्चाक पळयलें की अख्ख्या इंडियेभर इम्युनायझेशन भुरग्यां खातीर करपाचें लायिल्लें आनी प्रत्येक वतनसून इम्युनायझेशना खातीर पोलिओ डोस दिवपा खातीर लोक भुरग्यांक घेवन येयल्ले. आनी अशेंच जे अर्बन सेंटर हा हे वास्कोन हा, ज्या जाग्यार वर्साचे 12 म्हयने हांगा इम्युनायझेशन करतात. आनी जे सद्या आतां परिस्थिती हा, एक बिल्डिंगेन जे कंजेस्टेड हा, जगां लोकांक उबे रावपाक सुद्दां जागो ना, बसपाची तर सोडून दियादून. आनी ह्या कंजेस्टेड जागेन ल्हान ल्हान भुरगीं जी धाकटी भुरगीं आहा तांकां घेवन हांगा पोलिओ इम्युनायझेशन घेवपाक येता. आनी ते बी तिच्या तर रुमान जावं हितून ना तर भायर वरंडान जावं जी बाल्कनीची एरिया आसता त्या हितून हांगा इम्युनायझेशन जाता. हांगा ह्याच बिल्डिंगेन RTO ऑफिस आहा आनी हे RTO ऑफिस आनी बाकीची डिपार्टमेंटाची ऑफिस आहा जे हितून लोकांक येवपाक जायतो त्रास जाता. आनी त्याच हितून आयज लोक हांगा लायनीन उबे रावल्ले दिसून येतात. ही जी हांगा तुमी पळोवंक शकता की जे ऑफिसाच्या भायर हांगा तांकां खंय तरी बसत तेंचे पोलिओ घालप चालू आसा. आनी ह्या खातीर भुरग्यांक आनी तशें बाकीच्यांक त्रास जाता. तुमी पळोवंक शकता की हे जो घाम हा पळय, म्हाकाय तितकोच घाम येयलो. जे भुरग्यांची कितें हालत जाली हे तुमी पळोवंक शकता. कित्याक ही जर बिल्डिंगेन जर अशी परिस्थितीन भुरग्यांक जर इम्युनायझेशन दितात जाल्यार हेल्थ डिपार्टमेंटान हेची दखल घेवपाची गरज. एक तर हे इमारतीत हेर सरकारी कचेरी आसात, तेंच्या मदींच हें केंद्र आसा. आदी तें बायणाच्या रवींद्र भवनात आसलें, आतां हांगा हाडलां. पूण तेका शार भलायकी केंद्र कित्याक म्हणप तें मात कळना. जंय नर्सिंग बसपाकच कदेल आनी सुवात ना, थंय पेशंटांची कितें गत? आयकात लोकांचे अनुभव. इट इज रियली सरप्रायझींग. म्हणजे हे एक सेफ प्लेसी वयल्यान एक कंजेस्टेड प्लेसीचेर शिफ्ट जाला. हे कित्याक जाला आय डू नॉट नो, नोबडी नोज. सडनली आतां तेमी हांगा ह्या बिल्डिंगेन ऑलरेडी RTO ऑफिस आसा. RTO ऑफिसाक जे लोक पब्लीक येतात ते ऑलरेडी त्या बिल्डिंगेन कंजेशन आसा. थंय स्टेअरकेसूय बी ती नॅरो आसा आनी ऑलरेडी ते ऑफिसीस नॅरो आसा. सो थंय ऑलरेडी कंजेशन आसा. आनी त्याच कंजेशनान आतां भुरग्यांक लोक इम्युनायझेशनाक लागून घेवन येतले. दीस इज व्हेरी अनकंड्युसीव टू द चिल्ड्रन. हे भुरगीं जेन्ना गर्देन येता, आमी भुरग्यांक इम्युनायज कित्याक करता? टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी इन्फेक्शन्स, वायरसीस कितें. आनी हांगा जेन्ना कंजेशनाक जेन्ना लोक पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक घेवन येतले, देन दे आर मोर एक्सपोज टू दीस इन्फेक्शन्स. कितें हांगा लोक गर्दी आसता, वेगवेगळ्या कारणां लागून थंय बिल्डिंगेन लोक येता. ते एक इश्यू जालो. सकयल ऑलरेडी ट्राफीक आमचे जाम जाता. हांगा पार्किंग सोंपेपणीक मेळना. ऑलरेडी जाम ट्राफीक ह्या रोडाचेर. आनी हे इम्युनायझेशनाक लागून आतां पेरंट्स आपले भुरग्यांक घेवन येतले, तेय गाडयो घेवन येतले. थंय बी कंजेशन परत आनी वाडटलें. आसलेलें थंय कंजेशन. म्हणजे ऑलरेडी जे सेफ जाग्यार आसलें रवींद्र भवनान, तर दॅट वॉज अ व्हेरी सेफ प्लेस. थंय जागोय कंड्युसीव आशिल्लो आनी ओपन स्पेस आशिल्ली. थंय म्हाका दिसता भुरग्यांक कांय त्रास नाशिल्ले सगळें. पूण हांगा सडनली हांगा शिफ्ट कित्याक केला खबर ना. ह्या सायडीन जशे लोक हांगा हे उबे आहात तेंच्याय कडेन तुमी जाणून घेया. आप इधर आया है, कितना तकलीफ हो रहा है अभी गर्मी में? बहुत स्ट्रगल है सर. इससे अच्छा रविंद्र भवन था.
इससे अच्छा रविंद्र भवन था। यहाँ बहुत स्ट्रगल है सर, आने जाने के जगह पे ही लोगों को लाइन में किया जा रहा है। आता तुम्ही पळोवंक शकता की हांव हांगा हेची बायट घेता म्हटल्यार म्हाज्या फाटल्यान कितके लोकांची लायन लागली, बिकॉज हांगा बाकीचे डिपार्टमेंटाचे लोक येतात तांकां अडखळ जाता। आता मार्कशीट बाबा मार्कशीट फाटल्यान म्हाका जागो दिया। आप क्या कहना चाहोगे अभी ये इस चीज़ के लिए यहाँ पे? ये बहुत कंजेस्टेड है सर, ये अच्छा नहीं है जगह। जैसे एक इंसान को जाने को भी नहीं होता, वन वे जैसे हो गया। एक लोगों को साइड में रुकना पड़ता है, दूसरों को जाने देगा ना। अभी आप अब यहाँ पे क्या कहना चाहोगे इस पे? इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं इंजेक्शन के लिए, ये सब जगह है कैसे गर्मी पर से सब लोग परेशान हैं कि यहाँ रास्ते पे खड़े हैं, सब आ रहे जा रहे टकरा रहे हैं। सो इथून पळोवू शकता की ही जी परिस्थिती आहे एकदम वायट परिस्थिती आणि वास्को अर्ब हेल्थ सेंटर याची आयज दुर्दशा जाल्ली अशें दिसून येवपाक लागला। आनी ती दुर्दशा खातीर जी जनता आहा, जी भुरगीं आहा, तेंची आयज वायट परिणाम जाल्लो आसा। तेन्ना अर्बन हेल्थ सेंटर आनी हेल्थ डिपार्टमेंट जे गोंयचे आहा तेंच्यांनी हेचेर लक्ष दिवपाक जाय। हेल्थ मिनिस्टरान स्वता हेचेर लक्ष दिवपाक जाय आनी जे हेल्थ सेंटर वास्कोचे आहा त्या खंयचे बरें ऑफिस, बरी सुविधा आणि बरी फॅसिलिटी म्हणटा ती दिवपाक जाय। ना जाल्यार ही हेल्थ नर्सीस आनी हे जे स्टाफ आहा आनी ही भुरगीं आनी तिची पेरंट्स सगळीं सपोर्ट जायत रावतली आनी परिस्थिती अशी जातली की खंय तरी हेचो वायट परिणाम जातलो। गोवा 365 खातीर हिरू महाले आणि सानिका नागवेकर। सरकार म्हणटा डबल इंजिनान सरकाराची दुपेटी गतीन काम चल्लां, पूण ही कामां कशाय कशी जावपाक लागल्यात। पयलींच अपघात वाडल्यात, चुकीचे दिका दाखोवपी तक्ते तातूंत भर घालपाक लागल्यात। दांडेवाडो चिंचणी हांगा ताची देख पळोवपाक मेळ्ळी, पळयात। डिपार्टमेंट इज नॉट एट ऑल बॉदर्ड। only आता हुई बोर्ड घालून वयता आनी बोर्ड जे एक न्यू डिस्कवरी हिंगासर फुडें आनी केंप वचपा जाता व्हडले हेवी ट्रक। रातभर आमकां फोन त्या पाड कितें करतले, हायवे वयल्यान गेले इना ते फुडें इश्माले त्या लोकांक सुरले लोकांचे आमकां ते रातभर फोन तुमी डायरेक्शन कितें केलें, पूण आमी केलें इंजिनियर हांवें नोंदरे मुखार हाडले। तोच ऑलरेडी बोर्ड आहा थिंग गुडी डायरेक्शन दिलो आहा, सो कॉन्ट्रॅक्टरान रेफरन्स टू दॅट बोर्ड इन्स्टॉल करपा जाता न्हू। सो हांव म्हणटा जे आमगेले डिपार्टमेंट आहाय तेमी हेजेर हें दोची ऑब्जर्वेशन दोच तेगेलें बेश्टें कोणाक काम दिलें जालें तेशें जायना, बिकॉज फायनली इट एक्सेप्टच मनी न्हू। मनी शूड नॉट गो वेस्ट आनी तो बोर्ड पोतून काड आनी पोतून बसय आनी तेच पयलीं तुजे फुकट तेमी ते धाकटे हे गायले रस्त्यार हें करून डायरेक्शन दाखोवपाचें इंडिकेटर, ते इंडिकेटरान रस्त्या भितर गायल्ले तुका वयल्यान शिमिटू गायला बेतो गायला ते मातशें कितें लागल्यार सकयल पडलें मरे। आनी ते भितर तरी घालपा जाय न्हू, फोन काढून भितर घालपाक न्हू ते आमगे कोण जेई बी आहाय तेमी ते चोवप न्हू ते काम सारको जाय काय म्हणून फकत कॉन्ट्रॅक्ट दिल म्हणटा जालें खबर आणि लोकां गाळी तुमी खावची पडटा। फायनली आम पयलीं मेळटाय न्हू रे, आम पयलीं मेळटा आम सगळे आमी करूं पडटे। सो हांव म्हणटा हेजेर सर मातशें डिपार्टमेंटान चोयचें जात तितू बेगीन बोर्ड चेंज करचो इमिजिएटली। कंत्राटदारांनी कामां करतना पंच वांगड्यांक सरपंचाक विश्वासात घेवपाची भोव गरज आसा, पंच वांगड्याचें म्हणणें। हांगा नेट धरिल्ल्या बायपासाचे मागणे विशीं सरकाराक याद करून दिवपाक पंच वांगडी विसरले नात, पळयात। डबल इंजिन डबल सरकार डबल कामां दोबरात काम जाताय, हे गायला पोतून काड येते डबल इंजिन म्हणटाय। सो हे आज गुगलाचे लोकेशन दिताय आनी धाटाय सरकाराक काम करपाक। जे यूज करताय ते गुगल लोकेशन बाबा तांकां खबर आहा ते चोवपा जाय आनी हेची तेणी सारकें ऑब्जर्वेशन करपा जाय। आनी तेगे मुनीस जे कॉन्ट्रॅक्टर आहाय ते सुपरवायझर आहाय तेणी ते सारकी चौकशी पण करपा जाय आनी कॉन्फिडन्सा घेतले 5 मेंबर आहाय वो गांव विलेज पंचायत आहा सरपंचाचे कॉन्फिडन्सा घेवन ही काम करपा जाय। एट द एंड कितें जाता लोक आमकां लोकल आम 5 मेंबर मेळटाय टार्गेट आनी 5 मेंबर मागीर सगळे खावपा पडटा। सो आज आमगेले इतले ट्रॅफिक जाता हिंगा आनी हो ते इश्यू आमगेलो बायपासा थंय सेम बायपास आज थंय कितू ट्रॅफिक वयता ह्याचोय सायडीन ह्याचोय ट्रक पार्क करून सो इतले कंजेशन जालाय। आज सरकार इतलो पयस मोडटा, आमगे एक मागणी आली सदां विलेज पंचायत इतली रेजोल्युशन गेली फुडें 20 फूट रेजोल्युशन गेली आसतली, पूण तेंकां काम करपा जाय जाल्यार एकू रेजोल्युशन पुरो। सो एक ग्राम सभा बी म्हणटाय ताजो कितू पयस आहा, एक 20 रेजोल्युशन देखून घेवन लोकांगे तरी आयकनाय जाल्यार एक दांडेवाडा जंक्शनार सदां बायपास म्हण एक तेंगे मागणी आहाय, नाजाल्यार तुमी एक स्टिल्टाचें म्हण खंयचें आनी सोमतो भायर काडचो रस्तो। सो हीच आमगेली मागणी। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव।
विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नियोजन नासतना आनी सुशेगादीन भौशीक कामां करपाक लागले आनी विचारपी कोण ना जाले काय लोकांचे पाशे सोंपतात. मुळगांव असनोडेचे पार जंक्शन आनी नानोडा मजगतीचो रस्तो अंडरग्रावंड केबलिंगा खातीर फोडून दवरला. कासवाचे गतीन काम चल्ला. लोकांक भोव त्रास जातात. सोपयात एकदाचे हे काम थळाव्यांनी मागला. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. इलेक्ट्रीक केबल घालपाचें काम सध्या सगळे कडेन चालू आसा आनी मेन रोड तशेंच इंटरनल रोड्स सध्या ह्या कामा खातीर फोडून दवरलेले आसा. तसोच एक जो रस्तो आसा तो पार जंक्शन ते नानोडा वचपी हो रस्तो सामके जे स्लोप एरिया आसा आनी चट्टी आसल्या कारणान जे ट्रॅव्हलर्स आसा गाडयो घेवन येवपी तांकां खुबसो त्रास हांगा जाता. तशेंच थळावे लोकूय आसा तांची घरां आसा तशेंच हायर सेकंडरी आसा ह्या वाठारांत ताका धुळीचो त्रास जाता. थळावे जे लोक आसा तेंच्यांनी सांगल्या प्रमाणे सादारण 1 म्हयनो जालो हो रस्तो फोडून दवरलेलो आसा. तशे वटेन फोडला तशेंच मदीं बी रस्त्याचे फोडल्या कारणान थंय एक ट्रेंच असो निर्माण जाला आनी देंवती चट्टी आसल्या कारणान खुबसो त्रास ते 2 व्हिलर घेवन येवपी लोक आसा तांकां जाता. जे म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे खुबशे लोक हांगा पडलेले आसा आनी जखमी जाल्ले आसा. मोठो एक्सिडेंट असो जावंक ना पूण जावपाची खूब शक्यता आसा. तांच्यांनी जेन्ना त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन संपर्क साधलो तेन्ना तेंच्यांनी कांयच तांकां उत्तर दिवंक ना. तेंच्यांनी मागणी केल्या की बेगींतल्या बेगीन हे रस्त्याचें जें काम आसा तें सोंपोवचें आनी जे केबल घालपाचें काम आसा तें बेगींतल्या बेगीन करून तांकां तेच्या जे त्रास जाता ताच्या पासून सुटका दिवची अशी त्या थळाव्या लोकांनी मागणी केल्लेली आसा. जो पार जंक्शन तो नानोडा रस्तो हो खूब बिजी रोड आसल्या कारणान हांगा खुबश्यो गाडयो पास जाता हांगांतल्यान आनी जे मदींच रस्तो फोडल्या कारणान ताजो त्रास थळाव्या लोकांक तशेंच ह्यो ट्रॅव्हल करपी लोकांक जाता. सरकारी काम 12 म्हयने थांब अशी एक पोरणी ओपार आसा. असनोड्या पारा कडेन रावपी प्रसाद फोगेरीकय त्याचो बेस बरो अणभव आयला. तो म्हणटा आमच्या दारांतलो हो रस्तो म्हयनोभर जालो फोडून दवरला. सारको करपाचें नांव घेनात. कंत्राटदाराक विचारल्यार कसल्यो जापो मेळटा ते आयकात त्याच्याच तोंडांतल्यान. आयज हांव मुळगांव हायर सेकंडरी कडेन हो जो रस्तो जो आसा तो एक कॉन्ट्रॅक्टरान आयज 1 म्हयनो जालो फोडून दवरलेलो आसा आनी त्या रस्त्याक लागून आयज कितकेशेच लोक हांगा पडलेले आसा. कॉन्ट्रॅक्टराक जर विचारले जाल्यार तो सांगता केबल येयल्लो ना म्हणून आनी ताका लागून फुडले कसली कितें तरी जिवीत हानी जावच्या पयलीं सरकारान हेजेर कसो तरी उपाय करचो आनी हो रस्तो रिपेर करचो. रातचे 12 सुद्दां लोक हांगा पडलेले आसा. आमी रातचे धांवून येवन तांकां हांगासर पाणी दिता तेन्ना बेगींतल्या बेगीन हे हांगासर अशें न्हू सकयल्या पारा मेरेन ते वयर मेरेन असोच रस्तो फोडून थेल्लेलो आसा आनी हेजो लोकांक भरपूर त्रास जाता. 2 व्हिलरांक तर हेजो हमखास त्रास जाता. तेन्ना सरकारान हेजेर विचार आतां तुमीच पळया हे आतां स्कूटर वयता हांगासर कितलो त्रास जाता तो पळया. हे पळय न्ही हे कित्याक म्हणून फोडला हो केबल घालपा खातीर म्हणून रस्तो फोडला. केबल 1 म्हयनो जालो सारको केबल घालपाक म्हणून. तो कॉन्ट्रॅक्टराक विचारलें कॉन्ट्रॅक्टर कॅरूच करना. तो सांगता गव्हर्मेंटाचो आमकां फंड येना ताका लागून आमच्या कडेन केबल घालपाक पयशे ना म्हणून. सादारण कितके जाण अशे पडले अशें तुमकां? सादारण आतां हांगासर कांय ना म्हटल्यार एक 5-6 जाण तरी पडल्या. त्यो एकटी बायल आपल्या ल्हान भुरग्याक घेवन दोतोरा कडेन वयताली आनी तिका ते कळोंक ना तेज्या घोवाक कळोंक ना तेन्ना ती 2 जाणां रस्त्यार पडली. आमी रातची धांवून हांगा तांकां उदीक दिल्लेलें आसा. फुडें वायट कितें जावच्या पयलीं सरकारान हेजेर एक्शन घेवपाची. जिवीत हानी हांगासर जावं शकता आनी चट्टी आनी देंवती आहा न्ही दोनूय गोश्टी आसा हितून. एक तर चट्टी आसा एक स्टीप आनी दुसरी 1 वे आसल्या कारणान केन्नाय गाडयो येता ती देंवती आसा. सो आतां दिसावचे तरी दिसता हांगासर रातचे हांगा कांयच दिसना. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी. अपघात वाढत चल्ल्यात हे मतींत घेवन वास्को ट्रॅफिक सेलाची रेंट बायक आणि रेंट कार संचालका वांगडा बसका जाली. ट्रॅफिक सेलान भाड्यान बायक आणि कार दिवपा खातीर नवे फॉर्म दिल्यात. वाहनां भाड्यान दिवप्या कडल्यान आदी पूर्ण माहिती बरोवन घेवची. वास्को येरादारी PIन सांगला. पळयात.
कितें करता? Sure, as you know that accidents are increasing in Goa. आणि खुबश्यो आमच्यो रेंट अ कार, रेंट अ बायक आर इन्वॉल्ड इन दीस एक्सिडेंट. आणि अनफॉर्च्युनेटली खुबशे डेथ्स जाल्ले आसा, थोडे इंजर्ड जाल्ले आसा. सो हाजेर खंय तरी कंट्रोल उरपाक जाय. सो हो कंट्रोल उरपाक जाय म्हणून हांवें एक फॉर्म्स हें केल्ले आसा. रेंट अ बायकाक एक सेपरेट फॉर्म वेर देर आर अराउंड 10 पॉयंट्स. रेंट अ कार ओनर जो आसा, वेन इज गिवींग टू हीज गेस्ट, जो पॅसेंजर येतलो गेस्ट घेवपाक गाडी, ती गाडी दिता आसतना हें फॉर्म जें आसा, हें फॉर्म तांकां वाचपाक वाचून दाखोवपाचें आनी लास्टाक तांचे सायन घेवचे. आनी हें एक फॉर्म ताजे कडेन उरतलें त्या गेस्टा कडेन इन द कार ऑर इन द बायक, आनी दुसरें फॉर्म उरतलें ते ओनरा कडेन, द रेंट अ कार ऑर रेंट अ बायक ओनरा कडेन. सो जेन्ना आमी रँडमली चॅक करतले तेन्ना हे फॉर्म तांचे कडेन आसपाक जाय. सो दॅट the guest, the tourist who is hiring that bike or car, rent a car, is aware कि कितें ताणें हांगा फॉलो करपाक. लायक फर्स्ट ट्रॅफिक रुल्स एंड रेग्युलेशन्स, रायड ऑर ड्रायव विदाउट ड्रिंकींग अल्कोहॉल, फॉलो ट्रॅफिक रुल्स, नो ट्रिपल सीट रायडींग, ऑन बायकाचेर दोगांयनी हेल्मेट घालपाचें, रायडर एज वेल एज पिलियन रायडर, अशे सगळे 10 पॉयंट्स दिल्ले आसा. आनी ते तांच्यांनी फॉलो करत जाल्यार खंय तरी हे एक्सिडेंट कंट्रोल उरतलो आनी Goan roads will be very safe for us and also for the tourists who are coming to enjoy in Goa. सर केन्नाच्यान रूल इम्प्लिमेंट जातले? रूल म्हटल्यार आयच्यानूच स्टार्टींग. हें फॉर्मां दिला तांकां. आज तर कोणाक ते बायक कार दिता जाल्यार हें फॉर्म भरून तांच्यांनी जाल्यार आमचें पार्किंगे बद्दल डिस्कशन जालें. प्लस आमकां साहेबान फॉर्म एक दिला की ते आमी अंडरटेकिंग फॉर्म दिला, ते आमी 2 व्हिलर किंवा 4 व्हिलर जेका दितात तेंचे कडल्यान ते सगळे तांकां रुल्स एंड रेग्युलेशन सांगून ते तेंची सायन घेवपाची. सो ड्रिंक एंड ड्रायव्हिंग तेजे ऑफेन्स खूब आहा, तेंची सायन घेवपाची म्हणून सांगलें. तेजेर ते मेंटेन आमी करपाक जाय, रजिस्टर मेंटेन करपाचें म्हणून सांगलां. तशेंच आमचे डिस्कशन, आमचे पॉयंट्स कितें आसले तेय आमी साहेबाक सांगले. जशें की आतां चडशे कोण प्रायवेट गाडये दितात, पलटी गाडये दितात, नंबर प्लेट मारून पलटी करतात आनी दितात, तेय आमी साहेबाक सांगलें. पलटी म्हटलें कितें? पलटी म्हटल्यार टॅक्सी गाडी रजिस्टर करतात, तेचो मिटर स्वता काडटात ते आनी ती नंबर प्लेट पलटी करतात. येल्लो ब्लॅक आसता ते ब्लॅक येल्लो करतात आनी ती रेंट अ कार करून म्हणून दितात. ते एक्चुअली ते ऑफेन्स 420 ऑफेन्सान येता ते. हें चल्लां वास्को, तेंय आमी साहेबाक सांगलें. तेजे बद्दल आमकां साहेबान सांगलां हेल्प करता, आपूण पळयता म्हणून सांगलां. तुमी पणजे कंप्लेंट केलेली? पणजे सुद्दां कंप्लेंट केल्या आमी. 2000 सुद्दां कंप्लेंट केल्ली हेज्या पयलीं. ताका फायनय पडलेल्यो 2000 कंप्लेंट. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याणाचो हेत दवरून सरकार मुखार सरला. प्रत्येक मनशाचो प्रश्न सोडयतले, प्रमोद सावंतान मडगांवच्या व्यावसायिकांकडेन संवाद साधतना सांगलें. मडगांव नानुटेल हॉटेलान विकसित भारताची मोख घेवन मुख्यमंत्र्यान व्यावसायिकांकडेन संवाद साधलो. हेरिटेज हॉस्पिसियो इमारतीचे म्युझियमान रुपांतर करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. तशेंच दक्षिण गोंयांत निती आयोगा खाला खाजगी वैजकी महाविद्यालय उबारपाची मागणी मडगांवकारांनी केल्या. कांयच ना, फक्त 4 पिलर खंयचे आसत जाल्यार नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण. जे कितें केलां ते 4 गजाली फोकस दवरून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन केलां आनी म्हणून तर 33% रिजर्वेशन आमचें सरकार हाडपाक शकलें. आयज पर्यंत लोक फक्त गजाली सांगताले. 33% येता तर 27च्या इलेक्शनाक 29च्या इलेक्शनाक 33% रिजर्वेशन लोकसभेतूय आसतलें आनी विधानसभेतूय आसतलें. हे आमी ठामपणे तांकां महिलांक इक्वल रायट दिवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार तें आमच्या सरकारान केलें. हे मोदीजीचें बदल आसा. देशाचो 10 वर्सां कंप्लीट करता, फुडले 5 वर्सां खातीर तुमच्या मुखार येता आनी म्हाका खात्री आसा की प्रोफेशनल्स, एज्युकेशनिस्ट जे फुडें आसता तांकां सगळें कळटा, तांकां आनी चड सांगपाचें नाका. पूण तरी आसतना दोतोराचो प्रयत्न आसा की तुमकां इंटरेक्शन करचें. आमी एक्चुअली पयलीं मिटिंगूच म्हटलें, पूण दोतोर म्हणपालो कोणाकय कितें विचारपाचें आसा, डिस्कस करपाचें आसा, कितें सांगपाचें आसा जाल्यार एक 15 मिनटां आपूण इंटरेक्शन करता. कोणूय कोर्टान वयता आनी जुन्या घराचें रिपेर करपाक जरी काडलें जाल्यार तेजेरूय डेमोलिशन काडटा आनी रोखडेंच तेका बाबड्याक तें जुनें घर पयलीं ऑर्चर्डान आसता, तेजें कन्वर्जन जायना, परत तेका तें TCPचें एप्रुवल मेळना, ह्यो सगळ्यो कटकटी आसा. आमी हाल्लीच विचार केला की जुनी घरां जीं गांवांनी आसात
तांकां डायरेक्ट जे खंयसरूच न TCP न कन्वर्जन हे सगळें न लागता तांकां डायरेक्टली म्हणजे एक खंय तरी पॅरामिटर्स ठरोवन म्हणजे जाका आमी 70वरचो सर्वे आसत किंवा जुनी घरां जाका 1900च्या पयलीं लायट उदक हे ते सगळें आनी जी गांवांनी ट्रेडिशनल आमची घरां आसात पारंपारीक शहरांनी जेंची घरां आसली ताका डायरेक्ट सनद दिवप आनी ते रेग्युलरायज करप. Starting primary health centers which are really upgraded. Sadhya Kutsadiar inauguration जाल्ले recently and how they also आयला. So I would like to congratulate that all the peripheral health centers have been developed. Kidan healthcare आता even though Goa Medical College is a premier institute and South Goa District Hospital is well, it needs to have some more facilities, but eventually it will have. पण जे rural एरियातले लोक असतात तांकां टायमार जर एमर्जन्सी सिच्युएशन हँडल करपाक जाय जाल्यार ते सेंटरानूच करचें पडटा, स्पेशली हार्ट कंडिशन्स ऑर सम एमर्जन्सी ब्लिडींग एंड ऑल. Compared to North Goa, South Goa की तसोच फाटल्यान उरलो. So to rectify this disparity of development between these two districts of Goa, suggestions which come to my mind is एक म्हणजे South Goa can be thought of to be developed as an educational center. We already have NIT, IIT now. गोवा मडगांवान आमच्या दोन इंजिनियरिंग कॉलेजीस आसा. सो तुमी विचार करून मडगांवान मेडिकल कॉलेजी सुरू करपाक मेळटा जाल्यार ताचो मातसो प्रयत्न करचो. तें जाल्यार एक 4-5 हजार लोकांची एक इकोसिस्टम तयार जातली आनी दॅट कॅन गिव अ बिग बूस्ट टू मडगांव इकॉनॉमी. गोवा 365 खातीर संदीप तुवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. चंद्रावाडो बॉयज फातोर्डान रोजरी बॉयज दवर्लीक हारयलो. 1-0 अशा गोल फरकान हारोवन रिबेलो पेंडल अखिल गोंय ओपन फुटबॉल सर्तीच्या फायनलीत चंद्रावाडो बॉयजान आपली सुवात राखली. रिबेलो पेंडल मायणान घडोवन हाडिल्ले अखिल गोंय ओपन फुटबॉल सर्तीन रोजरी बॉयज दवर्लीक 1-0 अशा गोल फरकान हारावन सर्तीचे सेमीफायनलीन चंद्रवाडो बॉयज फातोर्डान सुवात मेळयली. सेंट रिटा चर्च खेळामाळार ही सर्त जाली. गोवा 365 खातीर संदीप तुवेकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. शुक्रारा चडशें वत आनी उश्ण तापमान अणभवपाक मेळटलें. कांय वाठारांत वादळी वारो घोळपाची शक्यताय आसा. दीस धादोसकाय दिवपी उरतलो. चडशा वाठारांनी शुक्रारा तापमान 34 मेरेन पावतले. पूण वलसान वाडिल्ल्यान खरी जाणविकाय कांय अंश चड जावपाची आसा. 23 डिग्री सेल्सियसाच्या सुमाराक उणें तापमान आसले तरी सांज वेळा गरमी जातली. दनपारां उश्णताय वाडटली. उष्णतायेचेर मात करपाक दीसभर जाय तितले उदक पिवपाचो यत्न करचो, हवामान विभागान सल्लो दिला. शुक्रारा वत आनी वारो घोळटलो. शुक्रारचे तापमान 34 डिग्री आनी 23 डिग्री सेल्सियस. कांय सुवातांनी पडटले दाट धुके. प्रवाशांनी सादूर रावचे. बोट धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो.
ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.